नमस्कार येवकार. गोवा टुडेत सुयश गावणेकार. शिगमो सोल्लो उरलें कवित्व मतदाराची भिस्त कमळार. कोणाचे मुखामळ गुलाल भगवे, कोणाक काजळी धुल्ल तोंडार. आंदोलनाचें वारें गेलें आतां खंय सगळें रुळार. कोर्टाच्यो तारखार तारखो निकालाक रावता गोंयकार. शेतकार उपाशी रस्त्यार, सरकार म्हणटा उगडें दार. सविस्तर खबरो आदी हेडलायन्स. झेडपीचेर बीजेपीचो भगवो. 33 बीजेपीचे, 7 अपक्ष, काँग्रेसीक 4, मोगोचे 3. आपानूय खातें उगडलें. बीजेपीची स्ट्रायक रेट 80%. आयात आमदारांचेर खंय शिक्को. बीजेपी म्हणटा विरोधकांनी केल्ली हवा शेळयली. परफॉर्मन्साचेर शिक्को. विरोधक म्हणटा सरकाराचे परफॉर्मन्स न्ही, इलेक्शन मॅनेजमेंट मॅच फिक्सिंगाचो परिणाम. वीसेक झेडपी मतदारसंघांनी आदले झेडपीची टेस्ट चडशे जिखले. परवरे बदलाचे शिनाल. मोर्जे मोगोक धक्को. कोलवाळे कमळ बावले. बाकी कडेन बीजेपी. सत्तरीत विश्वजीत फुल स्विंग. IIT फुडें व्हरूंक मुख्यमंत्र्याक शिनाल. 500 ते 600 लोक. 2 गांवां खातीर सत्तरीची उदरगत उरूंक जायना. IIT खंय जातली. आनी शेतकी कायद्या आड आंदोलन थंड जावपाची लक्षणां ना. आंदोलनाक बशिल्ले शेतकार फुडाऱ्यांचो एका दिसाचो उपास. सरकार म्हणटा चर्चेक अजूनय दारां उगडीं. झेडपीक गोंय भगवें. 33 सुवातींचेर कमळ फुल्लें. सांकवाळे आदींच बीजेपी बिनविरोध जिखिल्लो. 49 सुवातींनी मुखेल विरोधी पक्ष काँग्रेसीक फक्त 4 सीट, मोगोचे 3. आपान खातें उगडून 1 झेडपी जोडलो. NCPचो एकलो. ते खेरीज 7 अपक्ष. बीजेपी म्हणटा विरोधक एक्टिविस्टांनी तापयल्ली हवा शेळयली. विरोधक म्हणटा इलेक्शन मॅनेजमेंट मॅच फिक्सिंग. सरकार म्हणून आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे सगळे पक्षाचे आमदार मंत्री आमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्स आसलो की गोंयची जनता भारतीय जनता पार्टीचे सगळे उमेदवार दोन्ही जाग्या भितर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी निवडून येतले हाची आमकां पूर्ण खात्री आसली. आमी पळयताले की जी काँग्रेस पार्टी ज्या पार्टीक ह्या सबंद हातूंतल्यान काल तेंचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामत आसत, तेंचे प्रदेश अध्यक्ष आसत, ते सांगताले की ते ह्या गोंयांतले दोन्ही जिल्हा पंचायतीचेर काँग्रेस पार्टीचेच अध्यक्ष जातले. पण ह्या काँग्रेस पार्टीची दयनीय व्यवस्था म्हणजे 3 केवळ निवडून आयिल्ले आसा सबंद गोंयभर. जो जाणटो राजा जाका आमी म्हणूंक जाय असो एक मडकयचो सिनियर राजकारणी तो केवळ आमकां उपदेश दिवपाचें काम करता. पण ह्या उपदेश दिवपी राजकारण्याक सुद्धा स्वताच्या उत्तर गोंया भितरचो एक सुद्धा उमेदवार निवडून येवना. केवळ दक्षिणे भितर ताका 3 उमेदवार तेंचे निवडून आयिल्ले आसात. जाका आमी गोंयकारपण अशें जो संबोधता ताका सुद्धा त्याच्या पार्टीच्या लोकांक सुद्धा गोंयच्या जनतेन नाकारलेली आसा. आनी ताका लागून आमी पळयताले हो सबंद रिजल्ट जर पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेन भारतीय जनता पार्टीचे सरकाराक कौल दिल्लें आसा. आनी येणाऱ्या दिसांनी जे 2022 ची निवडणूक जावपाची आसा असेंब्लीची, ह्या असेंब्लीच्या निवडणुकीचें डायरेक्शन हे भारतीय जनता पार्टीच्या इन फेवर लोकांनी गोंयच्या जनतेन दिल्लें आसा. लोकांनी भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरलेलो आसा. हे ह्या रिजल्टा वयल्यान सिद्ध जाता. कोणीय कितेंय जरी सांगलें जाल्यार आमी ताका म्हणटा की जो विश्वास आतां पर्यंत आमचेर दवरपाक जाय आशिल्लो तो लोकांनी दवरला. लोक विचारताले ही सेमी फायनल काय म्हणून. ओके, आमी पळयतना आमी सांगताले की प्रत्येक निवडणुका ही आमकां फायनलूच आसा. सेमी फायनल न्ही तर प्रत्येक निवडणुका फायनल आसा. आमी त्या परेन काम करता.
पण एक गजाल आम्ही जे सांगला की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा पयले फावटी ग्रामीण भागाचो विकास करपा खातीर आमचे सरकार म्हाज्या बरोबर म्हाजी 12 मंत्र्यांची जी टीम आसा ती स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आनी रुरल डेव्हलपमेंट करपा खातीर मॅक्झिमम फोकस करतले। त्याच धर्तीचेर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागाचो विकास करपा खातीर आमी सगळे जाण कटिबद्ध आसा आणि निश्चितच पुराय ग्रामीण भागात वेगवेगळ्यो ज्यो गजाली जाय ओके त्यो आमी करपा खातीर आमी सगळे जाण कार्यरत आसतले। नक्कीच आमी जर आमी त्यानुसार पळयत म्हणजे आमी हल्ल्यात्योय मार्जिन्स पळयता आनी आमी जिखल्यात्योय मार्जिन्स पळयता। हांव मुद्दामून अध्यक्षान सांगलें की आमी जिखल्या त्यो मार्जिन्स जर पळयत जाल्यार त्यो खूब व्हड मार्जिनान जिखल्या आनी आमी हल्ल्या त्यो मार्जिन्स जर पळयत एखाद्या दुसरो मतदारसंघ पळयत जाल्यार आमी खूब लाग येवन आमी हरले पण तरी सुद्धा कांयच हरकत ना। आमी त्या मतदारसंघात आमी खूब मोठ्या प्रमाणात आमचे भारतीय जनता पार्टीचे काम लोकांपर्यंत वचपाचें चालूच उरतलें। आमी जी लोकसेवा जी करता पार्टीच्या माध्यमांतल्यान सरकारच्या माध्यमांतल्यान ते खूब बऱ्या पद्धतीचें काम आसतलें। पयलीच फावटी म्हणजे ही निवडणुका म्हणजे लोकसभेच्या उपरांत आनी बायपोलाच्या उपरांत पुराय 80% वोट करपी ही निवडणुका आशिल्ल्यो आनी तशी ती आमच्या सरकाराची टेस्ट आशिल्ली। म्हणजे आफ्टर द लोकसभा 1 वर्स पुराय जालें आमच्या सरकाराक 18 म्हयने पुराय जाले आनी 18 म्हयन्याच्या उपरांत आमी सगळे जाण निवडणुकेक गेल्ले। विशेष करून म्युनिसिपालिटी सोडल्यो जाल्यार सगळ्यात 80% वोटरांनी मतदान केल्लें आनी तांचो कौल हो भारतीय जनता पार्टीक दिल्लो तांच्यांनी दिल्लो आसा। जिकिल्ले जिल्लो परिषद उमेदवारांचे लक्ष झेडपी फंड आनी कामांचेर। आमदार आनी पक्षांच्या बळार आयिल्ले नवे झेडपी आमदार मंत्र्यांचो हात धरून सरकाराच्या तेंक्यार परफॉर्म करतले म्हूण आसात। स्वबळार आयिल्ले उमेदवार म्हणटा गांवच्या मतदारांचो विश्वास सार्थ थारायतले। पळयात जिकिल्ले झेडपी तांचे फाटल्यान आशिल्ल्यांच्यो प्रतिक्रिया। जे कार्यकर्त्यांनी ठरयल्लें की हे फावटी आमकां तो कॅन्डिडेट नाका, तांकां भाभीचेर विश्वास आसलो, कविता कानोळकराचेर विश्वास आसलो, तो तेंच्यांनी आयज पूर्ण करून दाखयल्लो आसा। जो किरण कानोळकरांचेर तेंचो विश्वास आसलो तो तेंच्यांनी आयज दाखोवन दिल्लो आसा। कितें डिसिजन घेवप जाल्यार सबंद कार्यकर्त्यांक विचारून हांव डिसिजन घेता आसा। कित्याक शेवटी हे राजकीय क्षेत्र आसा आनी राजकीय क्षेत्रांत आमकां फुडची वाटचालीची आमकां तयारी करपाक जाय। लाटम मतदारसंघ आमचो फाटी उरतलो ह्या कारणाक लागून तेंच्यांनी जी 5 वर्सां अहोरात्र मेहनत घेतली ते मेहनतीचें हे फळ। ही फक्त सुरवात जाल्ली आहा। ही बीजेपी सरकारान जे कमिटमेंट प्रॉमिसीस फेक प्रॉमिसीस केल्यात ते लोकांची नाराजी ही दाखोवन हे इलेक्शनाक दाखोवन दिल्ली आसा। ही फक्त सुरवात आसा। हेच्या फुडें जो आमचो विकास रावलो आसा हो विकास आमी करपाक खंय फाटी सरचे ना। सगळ्यांच्या आदारान आनी सगळ्यांच्या विश्वासान फुडें वयतली आनी आमचो जो विकास आहा हो आमी करून घेतली। हातून वाजा फाटल्यान आमी सदां आहा त्याच्या कामां लागून आसा जो तो वावर करता लोकां पासत। हो म्हाका लोकांनी एक गिफ्ट दिला आनी तो गिफ्ट जावन आसा जें हांवें काम केलां लोकां पासत वावुरला हे म्हजें लोकांचो म्हाका दिसता हो गिफ्ट म्हाका पावल्लो आसा। हांव ताका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। यंग भुरगो तो आनी ताका घेवन फुडें बरें कामां करपाच्या विचारान जे लोकांनी ताका निवडून दिला तांकां हांव तेजेर सगळ्यांचे भरोसा दिवपाचो जे काम तेणें आपणाचें हाडलेलें आहा हांव तेज्या फाटल्यान रावन काम करून घेतलो। आमदाराच्या सहकार्यान हांव मॅक्झिमम प्रोजेक्ट आमचे हे करपाक रेडी आसा आनी करतलो। म्हाका हांवें कोणाशी अशी पर्टिक्युलर पक्षाची शर्यत म्हाजी नासली। म्हाजे जे हांव एक शर्यतीक आसलो तो म्हाज्या ह्या सगळे जे मतदार आहा त्यांच्या वतीन म्हाजे जे विनींग हे आसा पळय तेचेर लक्ष दवरून हांव फुडें गेलो। हेतून इंडिव्हिज्युअली आमी जे एफर्ट्स घातले हे प्रत्येकान आपले योगदान दिल्ले तेतूरसून आमी फुडें गेले। आनी चड बरें पडले ह्यो मिटिंगी हे ज्यो मिटिंगी केल्ले FNSाच्यो पोलाक लागून डबल ट्रॅक खुबश्या गांवांनी हांव वाड्यांनी भोंवतालो तेन्ना लोकांक खबर नासली ठीक आसताले गोरसो बारीक गोश्ट म्हणून जेन्ना आमी तांकां लोकांक एक्सप्लेन केलें तेन्ना तांकां खबर येयलें की हे परत आमचे ट्युरिजम काबार जातलें म्हणून गोंयांत आनी ट्युरिजम काबार जालें आख्खे गोंया काबार आनी पळय तेणी तुमी जाण आतां प्रायवेटायज केल्ले आहा एअरपोर्ट 5 एअरपोर्ट प्रायवेटायज केल्या आनी खुबश्यो वस्तू आतां प्रायवेटायज करपाक लागल्या। अशें करीत जाल्यार डेमोक्रेसी काबार जातली गोंयची। आनी पेंडेमिक टायमार तेणी पळय इतले 20 लाख कोटी म्हणटा ते हाडल्या
ते कोणाक पावल्या हे लोकांक आमी गमूंक जाय, हे लोकांक आमी गमूंक जाय. लोकांक गमल्यारूच लोक उठटा. म्हाका दिसता अशें दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी पासून अश्यो मिटिंगी केलेल्यो जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस वयता तिंगा जिखपाची. I am very happy that Anjali has won, and I owe this victory to my Sarpanch and the Panch members who worked and supported Anjali to reach where she is now. Last time you was with Congress and you won the same seat. Today you are with BJP, you won the again. And we have seen that Santa Cruz seat already BJP lost. What do you want to say on that? See, I really cannot comment on Santa Cruz because it's not my constituency. I Suppose think you you are have. with Congress today, what will be the result? I am with BJP today. Yeah, today you are the BJP. That's why I am asking you. Last time you were with the Congress, the same candidate won on the Congress ticket. No, I am asking about Santa Cruz and even Talegaon. No, I cannot comment on Santa Cruz, but Talegaon, I think it's. I only have to thank the people, like I said, because they've trusted in us. They voted for Anjali. हांव सांग सोदता की ही जी संदी म्हाका दिल्या हे संदीचे लोकांक लागून हांव भरपूर काम करतलो आनी लोकांक एक विश्वास हें दाखयतलो की जें कितें आमी कश्ट करून वाडकाराक निवडून दिल्लो ते वाडकारान आमकां आमचो उगडास केलो म्हणून. हांवें पयलींच सांगलेलें की हे वोट जे जाला ते आमचे चारय मतदारसंघात 70 उजगांव आमचे फेवरान जाल्ले आसा. कॅन्डिडेटचे व्यक्तिमत्व आनी पक्षाचें काम आनी आमचे अध्यक्ष पक्षाचे डॉक्टर श्री सदानंद तनावडे आनी हे सगळ्या लोकांनी आमकां भरपूर सहकार्य केलें. Sure them, I will do my best, whatever I can, to support them and to help them till I am there. आमगे रुरल एरिया जो लोक आसा तो सदां गरीब आसता तांकां आमी पयली फेसिलिटी दितले. म्हगेलो एसेंब्ली पासून चड झेडपी पावर दिवपाक ओडटलो आनी सीएमान सांगिल्लें की 75 crore आमगे टोटल झेडपीक दिला हेका आमी सँक्शन केलें म्हूण काल. भारतीय जनता पक्ष आज सरकार आसा कित्येक सिट्स आयज आयिल्ले आसात. तातूंतल्यान एक अशें दिसून येता की आज जी वेगळी आंदोलन सुरू आसा सरकाराच्या विरोधान ज्यो काही गोष्टी आज मुखार येतात तातूंत कांय परिणाम जाले ना, तातूंत कांय फरक पडले ना. कमनार प्रोजेक्ट डबल ट्रेकिंग सगळे काय प्रॉब्लेम झाला ना त्याचा. न्हू विरोधकाची म्हणणं आसा की पयशांचो गैरवापर जालो आनी सरकारी यंत्रणेचो गैरवापर हितून कितें ना आम्ही पैसे खंय वाटूच ना आणि आम्ही सरकारी यंत्रणा तर खंय लायलीच ना. My first thing is to meet my people, listen to what they have to say, their concerns, and then act accordingly, not what I have in mind. Because I'm going to align my development plans along with what my people need, so that they are also not troubled. Being a woman, I would like to concentrate more on the welfare and health of the ladies of our constituency, and I will continue all the pending developmental works which come under the Zilla funds. पळय खंयच्याच इलेक्शन आमी अशें घेयना की तो सेमी फायनल क्वॉर्टर फायनल अशें आमी घेयना. हेजे फाटल्यान आतां म्युन्सिपालिटी इलेक्शनां तेजे नंतर आमदारचें इलेक्शनां जशें जिल्ल्याक भरघोस आमकां यश येयला तसोच म्युन्सिपालिटीक येतलो आनी तेजे नंतर 22च्या विधानसभेच्या हितून भितर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कमीत कमी 30 आमदार घेवन भाजपा जिखतली. नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन दाभाळे वेल्ला काणक्यासून आमचे बाय नेहारिकाच्या संदर्भात वेल्ला काणकासून एक व्हडली चॅलेंज आसली की आमी कब्बार करतले म्हणून अध्यक्षाक आमच्या शेवटी मोहन दाभाळे हो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष आहा तो हे खंय तर तांकां जाण आसूंक जाय. Looking after the Mahilas, the Surakshit, the protection of Mahilas, taking care of the youth and especially senior citizens, this is always my motto and I will maintain to do this. लीड गावली फक्त कोलवा गांव हो आदल्या आमदारान आपलो प्रतिश्ठेचो धरलो आनी जे लोकांक फ्री मतदार करून जाल्ले आसा ते जाले ना. ते फक्त ते रातचे 2 रातीक जो वापर जालो हो 3.5 वर्षाचे बीजेपीच्या त्या रुला भितर जे काम जालां आनी आमचो महेश सावंत त्याच प्रमाणे आमचो शंकर चोडणकर हे दोगांनी ह्या पंचायती भितर भरपूर काम जाल्लें आसा. त्या सिटाचेर भरपूर काम जाल्लें आसा. भाजपाचें कामूय आसा, भाजपाच्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो सगळ्या घराघरांत मेळ्ळेल्यो आसा आनी तेजे आमकां खुबसो फायदो आसा. आणि एक ह्या मये मतदारसंघातल्या सगळ्या जनतेन दाखोवन दिले की मये मतदारसंघ विधानसभा मतदारसंघ हो भारतीय जनता पक्षाचो बाले किल्लो आसा.
भारतीय जनता पार्टी विशयी लोकांच्या मनान कितलो मोग आनी कितलें प्रेम आसा हें कळून आयिल्लें आसा। आनी आयज सामान्य जी जनता सांग्यावेली आसा तांकां माय बाप दिसना आनी तांकां दिसता की आमी एक खूब मोठी घोडचूक केल्ली पयले इलेक्शनान विधानसभेच्या। आतां सांगे हो खऱ्यांनीच भाजपचो बालेकिल्लो आसा आनी हो बालेकिल्लो असोच टिकोवन दवरपा खातीर आमी सतत सगळे कार्यकर्ते एकजुटीन रावतले, एक बरोबर काम करतले। आणि खऱ्या अर्थाने हो आयज आमी काँग्रेसींतल्यान भाजपाक प्रवेश केले उपरांत आयज हे पयलीं इलेक्शन आसा आनी हे सगळ्या कार्यकर्त्यांचो विजय आसा। दोनूय कार्यकर्ते जे काँग्रेसींतल्यान भाजपाक गेल्ले त्या काँग्रेस कार्यकर्ते वावरले आनी मूळ भाजपाचे कार्यकर्ते आसा एकत्र रावन वावरले कारणान आयज हो शेंडाताचो विजय जाल्लो आसा। आयज लोकांनी जेन्ना म्हाका एक्सेप्ट केलो, भारतीय जनता पार्टीन एक्सेप्ट केलो, आयज म्हाका वावरपाक उमेद दिसता। कित्याक थोड्यांनी चिंतलेलें हो बाय जिखचें ना। First of all, I would like to thank Aam Aadmi Party in supporting me. I will, whatever I promised also, I will see that it is done. This is the first victory for the Aam Aadmi Party. We have struggled a lot all across Goa, and the whole idea is to make sure that the mindset of the people change. आणि आज वो सक्सेसफुल स्टेप हेंजिला वारार आमकां वो स्टेप मेळ्ळा। आमी हे फर्स्ट स्टेप मारला, ZP आमी बेनावली जिखोन येयले आनी एक परस मायज उरला आतां। सो दीस स्टेप इज गोइंग टू टेक अस विथ मोर मोटिवेशन अहेड ऑल ओवर गोवा। आज जरी तरी बाणाले लोकांन जरी तरी चिंतिलें की एक डिफरन्स जाय म्हूण, जाल्यार आय थिंक इट हॅड टू स्टार्ट फ्रॉम बेनावलीम, बिकॉज दी आम आदमी पार्टी जेन्ना पयली मिटींग जाल्ली आमची व्हडली ती बाणाल्या सावन जाल्ली। Because you need to be a politician to get into all the intricacies of politics. But he was totally new. But the full body, the family of AAP, we can call it a family, we stood together, my family, friends, neighbors, they said we are with you, and with all this encouragement we went forward. Hensel, how are you? Congratulations. I am so proud of you. I am so proud of you, and congratulations Venzi to you also and to the entire team. Thank you very much. And now Goa has expectations from only Aam Aadmi Party. Both BJP and Congress are both discredited parties, and now you have to fulfill the hopes and expectations of the people. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मिळूया। झेडपी वेंचणुकेंत 20 मतदारसंघांनी आदले झेडपी वेंचणुकेंत देंविल्ले। कांय जाणांचे घरकान्न त्याच सिटांचेर राविल्ले। चडशे उमेदवार बीजेपीचे, तांणी परत हाडले। कांय जाण पडले तातूंत मोरजे, हळदणे, कोलवाळ, सांताक्रूज, सुकुरांत बदलिल्लीं राजकीय समीकरणां कारणीभूत। मोरजे 2015 मगोच्या श्रीमती मांद्रेकाराक जैत मेळिल्ले। हे फावट तिचो घोव श्रीधर मांद्रेकार थंय पडलो। कितलो तेंपूच श्रीधर मांद्रेकाराचो मोरजे प्रभाव, मात हे फावट अपक्ष सतीश शेटगांवकारान थंय जैत जोडले। शिवोले बीजेपीची सनिशा तोरसकार हे फावटी बीजेपीच्या तिकीटीर जिखली। कोलवाळे बीजेपीच्या गोविंद कुबलाक हरावन अपक्ष कविता किरण कांदोळकार जिखली। हळदोण्यात 2015 गोकुळदास हळणकार बीजेपीच्या तिकीटेर जिखिल्लो। हे फावट थंय बायलांक सीट। रुबी गोकुळदास हळणकार थंय काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर पडली। जैत बीजेपीच्या मनीषा नायकाक। शिरसाय दीक्षा दिलीप कानोळकार 2015 बीजेपीच्या तिकेटीर जिखिल्ली। हे फावटी तिणे पक्षा खातीर जैत जोडले। रोहन खवटेच्या परवरेंत मोठो बदल। सुकूरच्या सिटाचेर वैशाली सातर्डेकार आपले सीट राखूंक शकली ना, थंय बीजेपीच्या कार्तिक कुडणेकाराक जैत मेळ्ळें। रेईश मागूश बीजेपीचो रुपेश नायक 2015 जिखिल्लो। हे फावटूय ताणें जैत जोडले। 2015 सांताक्रूज सावन्ना मारियो अरावजो अपक्ष जिखिल्ली। हे फावट बीजेपीचे तिकेटीर रावली, मात थंय काँग्रेसीच्या शायनी ऑलोविराक जैत मेळ्ळें। चिमला मगोच्या हातांतल्यान गेले। थंय 2015 संदीप वेर्णेकार जिखिल्लो। 2020 बीजेपीच्या गिरीश उस्कयकाराक जैत मेळ्ळें। खोर्ले जनिता मडकयकार अपक्ष जिखिल्ली। थंय हे फावट सिद्धेश श्रीपाद नायक बीजेपीच्या तिकेटीचेर जिखलो। सेंट लॉरेन्सात धाकू मडकयकार अपक्ष राविल्लो। हे फावट बीजेपीच्या तिकेटीर जिखलो। मया शंकर चोडणकार बीजेपीच्या तिकेटीचेर परत एक फावट जिखलो। 2015 म्हणा सरस्वती सगुण वाडकार अपक्ष जिखिल्ली।
हे फावट सगुण वाडकार बीजेपीच्या तिकीटचेर थंय जिखलो. 2015 बोरये बीजेपीच्या दीपक तिरू नायक गांवकारान सीट जिखिल्ले. हे फावटी ताणें जैत जोडले. दवरले बीजेपीच्या उल्हास तळवणेकाराक हे फावटी जैत मेळ्ळे. सावड्ड्या बीजेपीच्या सुवर्णा सुबोध तेंडुलकरान आपलो गड राखपाक यश मेळयले. धारबांदोड्या 2015 सुधा गोविंद गांवकार बीजेपीच्या तिकीटीचेर जिखिल्ली. हे फावट गोविंद कुस्ता गांवकार बीजेपीच्या तिकीटीचेर जिखलो. बार्शा 2015 अपक्ष खुशाली वेळीपाक जैत मेळिल्ले. हे फावट बीजेपीच्या तिकीटीचेर खुशाली वेळीपाक जैत. खोला अपक्ष शाणू वेळीप 2015 जिखिल्लो. हे फावट बीजेपीच्या तिकेटीचेर शाणू वेळीप जैतिवंत. सत्तरींत फुल स्विंग जिखून आयल्या उपरांत विश्वजीत राणेन शेळ मेळावलेचो IIT प्रकल्प फुडें व्हरचो म्हूण मुख्यमंत्र्याक शिनाल दिलें. 500-600 लोक 2 गांवां खातीर बरो प्रकल्प खंय उरूंक जायना. 70 काळांनी 70चे उदरगती खातीर फुडें वच म्हूण खंय ताका सांगलां. 70रींत काँग्रेस आप खंय नाशिल्ल्याच जावा. आमकां हे भोवमत गावलेलें आसा आनी त्याच बरोबर तुमी पळयल्लें आसा आतां मुख्यमंत्र्यान सांगलें की व्हडले विशय आशिल्ल्यो. आयज म्हाका तरी दिसता IITचो जो विशय आहा हांव आयज पब्लिकली खूब दीस जालो तेजेर उलोवंक ना, पूण IITचो विशय IIT निश्चित जावंक जाय. मुख्यमंत्री म्हाका विनंती पब्लिकली करूंक जाय काय तुमी IIT करता जाल्यार तुमी ताबडतोब IITचेर सगळी प्रतिक्रिया तुमी फुडें व्हरूंक जाय. थंय 500-600 लोक 1-2 गांव विरोध करता म्हणून पूर्ण 70रीन आमी विशय व्हेल्लो आनी पूर्ण 70रीन आमकां इतलेंच सांगलेलें आसा जे कितें तुमी विकास करूं शकता 70 खातीर आनी फक्त 70 न्हू तेकोन मुख्यमंत्रीचो मतदारसंघ जे कितें बरें करूं शकता तुमी, जे कितें प्रोजेक्टाच्या माध्यमांतल्यान तेजो परिवर्तन आनी लोकांच्या जिवनाचेर जे इम्पॅक्ट जातलो, पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट जातलो. 3,500 कोटी केंद्र सरकाराचे 2 फेजीन जे येतले ह्या विशय घेवन आमी खाची कोपऱ्यांनी आमी लोकांक आमी सांगपाक आनी लोकांचे ओपिनियन घेवपाचो आमी प्रयत्न केलो. पूण ज्या तरेचो रिजल्ट जो आयला लोकांनी दाखोवन दिल्ले आसा. गुळेली बी आमी 50% पर्यंत पावले. 1-2 कारण ते 2 मातशे व्हडले बूथ आशिल्ले. त्याच बरोबर बाकी सगळे 70चे जर तुम्ही पळयल्यार एक असो बूथ ना जे खंय लोकांनी भोवमत आमकां दिवंक ना. आनी हांवें पळयलें आसा की काँग्रेस पार्टीची परिस्थिती 80% बुथाचेर पोलिंग एजंट नाशिल्लो. बाकीचे आम आदमीचे पार्टीचे खंय पोलिंग एजंट नाशिल्लो. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की मुख्यमंत्रीक आमी सदांच आमी आमचे आसताच चर्चा कंटिन्युअसली आनी भुरगे जे आहा उत्साहीत आहा आनी तांकां आशा आहा की मुख्यमंत्रीन जी आश्वासनां दिल्या आनी जे आश्वासनां आमी पार्टीच्या लेवलाचेर जे दिल्ले आसा ते आमी लोकां कडेन जे पावयल्ले आसा. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्हीचो ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.